नमस्कार, पोया इलेक्शन एक्सप्रेस। उत्तर गोयचो लोकसभेचो उमेदवार श्रीपाद नायकाचो प्रचार काल उजगावा पावलो। रातया थंय सभा जाली। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे भाऊ बरोबर सभेक आशिल्लो। श्रीपाद नायकाच्या नेतृत्वाची खंय गरज आसा। एक वेगळे तरेचे नेतृत्व आहे आमच्या मदीं ना, पण आमच्याकडे हे नेतृत्व जे फुडें वचूंक जाय, ह्या तरेचे नेतृत्व जेजो फायदो आमच्या लोकांक जातलो। आणि म्हणूनच हांव सदांच तांचे खातीर वावुरला। आज बी हांव मंत्री म्हणून भारतीय जनता पक्षान, आमी दोगूय भारतीय जनता पक्षान असल्या कारणान म्हाका एक मॅक्झिमम आमचे लीड जे आहा ते आमी आमच्या मतदारसंघात दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय आणि ते तुमी दितले आणि हेंकां आमी बहुमतांनी निवडून हाडपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। उसगांवच्यान हांव विनंती करता की चडान चड मतां कमळ ह्या चिन्हार पडोवंक जाय आणि आमी दाखोवन दिवंक जाय गोंयचे जनतेक बाबा सत्तरी आणि उसगांव वेगळे न्हू, सत्तरी आणि उसगांव एकूच हा। गेले 4 निवडणुको म्हाका तुम्ही मोठ्या मताधिक्यान निवडून दिलो। गोंयचो इतिहास हांव मुद्दाम सांगता, गोंयचो इतिहास असो आसा की एक वेळा निवडून येयल्लो खासदार दुसऱ्यांदा रावलो पण तुम्ही ताका निवडून दिवना, परंतु म्हजे सारख्या ल्हानशा मनशाक हांव 1999 राविल्लो, आज काय 4 वेळा तुम्ही मोठ्या मताधिक्यान परत निवडून दिलो। हाजे कारण जे आसा ते तुम्हीच जाणा। पहिल्या निवडणुकी म्हाका 38,000 मार्जिन दिली, परंतु परत एकदा फाटी जर आमी गेले जाल्यार येयल्लो उमेदवार आमच्या म्हणजे 99 पयलीं येयल्लो उमेदवार 4 ते 9,000 मतांनी हाजे मदीं मार्जिन घेवन येतालो। पण अशे तरेचे मार्जिन पयल्या इलेक्शनाक 38,000 आणि पयर जे 14 इलेक्शन जालें गेले 5 वर्सां पयलीं, पावणे 5 वर्सां पयलीं ताजे मार्जिन 1,06,500 आशिल्ले, म्हणजे मायज ओट्स आशिल्ले। हेजो मोठो आशिर्वाद तुम्ही प्रत्येक वेळा म्हाका दिलो आणि ह्या आशिर्वादाच्या रुपान जे कितें हांवें केलें आज तुमचे समोर अहवाल आमी दवरला, प्रत्येक टर्माचो अहवाल आमी तुमचे समोर दवरला। जी कितें कामां केल्यात ती तुमचे समोर दवरली। आमकां पंतप्रधान मेळ्ळो, ताणी ह्या दोनूय घटनेचो खंय तरी मनाक निर्णय केलो आणि दोन्ही वेळा तांच्या पाकिस्तानाच्या प्रदेशांत वचून पाकिस्तानाक न्हय तर जे आतंकवादी थंय वाडटाले त्या आतंकवाद्याचो खात्मो केलो। पण दोन्ही वेळा जेन्ना 42 सैनीक आमचे मारले आरडीएक्स घालून, त्यावेळी परत एकदा अशा तरेचो एअर स्ट्रायक करून हे सगळे अड्डे जे आहा ते उद्ध्वस्त करूंक वयले। असो ताकद आशिल्लो देश ना पयलींचे तुम्ही याद करा, पयलींचे प्रायम मिनिस्टर। शिरोडेचो मगोचो उमेदवार अध्यक्ष दीपक ढवळीकराचो शिरोड्या प्रचार नेटान चल्ला। दीपक प्रत्येक घराक कणकणी पांय लावन येता। आमदार जालो काय लोकांक पयलीं खंय शिरोड्या रस्ते, घरां आणि उदक जाग्यार घालतलो। काय करू ना सर आता आमकां देवापाशी आयिल्ले कडेन आमी करून घेवपा सरा कडच्यान चालू करूया करपाचें कोण हाडप ना असं करून दिवया। उदक वयल्यान हाडटा ती सारकें तांकां हांगसून कितल्या पैसा उदक हाडटा ते तळये वयल्यान तुजें घर कितल्या पैसा आसा? आता कितली वर्सां जाल्ली अशें तुमी तळये वयल्यान हाडटा उदक? कोण दखल घेना सांगल्यार ना खूब त्रास केल्या। आमी हांगा सुभाषा वांगडा पयलीं प्रचारा भोंवताले डोर टू डोर, तेन्ना बसून ही वाट पळय अशी आसली तशीच आसा, हांगा कांयच चेंज जावना। कितें जाता हे इलेक्शना टायमाचेर लोकां कडेन दारान येता मत मागता, कितें करपाचें तें कांय पळयना। तेन्ना आतां आमी आमचो दीपक भाई आयिल्ले कडेन आसा तेन्ना तांकां ही सगळी परिस्थिती ताणें पळयल्या आनी ते परिस्थिती प्रमाणे ते कितें डेव्हलपमेंट आमकां करता तें पळोवपा जाय आनी तशेंच तो जर बरें केलें जाल्यार तसोच तो कंटिन्यू उरलो, हे आमची अपेक्षा आसा। जवळजवळ 80% डोर टू डोर कॅम्पेन पूर्ण जाल्लें आसा। आज आमी पंचवाडीत आसा, कितें शिरोडा बोरी हे सामकें पूर्ण कंप्लीट जाल्या। आमी आज सकाळी तोर्ला आशिल्ले, तोर्ला आमचो आनी एक दिसाचो डोर टू डोर कॅम्पेन उरला। आज जर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार कोणूच खरें मानचो ना की शिरोडा मतदारसंघ इतलो फाटल्यान आसा। आज आमी 2021व्या शतकात आसा आनी हांव
गेले 3 दीस तोर्ला, पाच, उडेन हे सगळे गांव भोंवला. भोंवता कळ्ळें की थंय लायट ना सारकी, उदक ना सारकें आनी संडासूय ना. पंतप्रधान मोदीन जी 2014 स्वच्छ भारत अभियानांतल्या माध्यमांतल्यान सगळ्या संडास आनी सगळ्यो सुविधा मेळच्यो अशी ज्यो योजना केल्ल्या त्या योजनाचो इल्लो सुद्दां फायदो ह्या शिरोडा मतदारसंघात जावना. शिरोड्या सुभाष शिरोडकार, म्हापशा जोशुआ डिसोजा, मांद्र्या दयानंद सोपटे तिगूय बीजेपीचे उमेदवार प्रचाराक पेटल्यात. मतदानाचो दीस लागीं पावता तसो प्रचारान बरोच नेट धरला. एंडिंग प्रोसेस तो केन्नाच सोपूंक शकना. कितके म्हणजे 300 वयलो सुद्दां आमी डेव्हलपमेंट केलो अशें म्हटलें जर जायत जाल्यार तरी आसतना त्याची उचल 300 वयलो डेव्हलपमेंट जावपाचो आसता. सो आमच्या मतदारसंघात हांव आनी म्हजे बरोबरचे जवळ जवळ 100, 150, 200 कार्यकर्ते, पंचायत मेंबर, सरपंचा, जिल्हा पंचायत मेंबर्स हे सगळे डेव्हलपमेंटाचे काम करीत येयल्ले आसात. आनी म्हणून तर आमी आज म्हणू शकतात की 7300 आमची घरां आसा पळय न्ही तांकां बेजीक एम्युनिटीज सगळ्यो पाविल्ले आसात. आता मुखारलो टप्पो कसो आसा की तांकां बरी क्वॉलिटी पावर सप्लाय म्हण, बरी क्वॉलिटी रेग्युलर वॉटर सप्लाय, गुड रोड्स, क्लीन रोड्स. मुखारल्या 6 म्हयन्या भितर पळयतले की शिरोडेचे रोड्स आर द बेस्ट रोड्स अँड क्लीन रोड्स इन द होल ऑफ गोवा. एक म्हटल्यार एज्युकेशन एज एन इकॉनॉमी आनी एग्रीकल्चर एज एन इकॉनॉमी, टुरिजम एज एन इकॉनॉमी, ह्या 3 इकॉनॉमी मार्फत आमच्या लोकांचो आर्थीक स्तर जो आसा पळय न्ही तो वयर सरपाक जाय. आनी तो सरपा संबंधी आमचे एक एक्शन प्लॅन आनी एक मास्टर प्लॅन जो आसा पळय न्ही तो तयार जाता. ऑफकोर्स म्हज्या मनात तो कन्सेप्ट आसा कितें कशें करपाचें कितें करूं. उदाहरणाक एक सहज अशें म्हणटा जून आनी जुलय म्हयन्यांत आमी 5000 कलमां लायतले म्हणजे लायतले. बहुजन समाजाचे कार्यकर्ते आसूं किंवा बहुजन समाजांतल्यान वयर सरणारे खंयचे एक लिडर आसूं हांकां मगो पक्षाचे लिडर जे आसात हे खंय तरी चिंतितात कार्य करपाक जावं जनते कडेन वचून जर आमी एक खरोखर जनतेचे कधी अडचणी सोडोवपाक जर आमच्या मनान जर आसत जाल्यार तें करपाक दिना. बऱ्याच वेळा आमी आमची कैफियत आसा ती मोगो पक्षाच्या नेत्यां कडेन मांडलेली पण तें आयकूंक केन्नाच तयार जालें नाशिल्लें. म्हणून खंय तरी एक आमचो म्हाज्या मनान दिसलें की समविचारी पक्ष आशिल्लो भाजपा हातूंत हांवें प्रवेश केला. घेऊया एक ब्रेक. मांद्रेचो अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकारान मांद्र्या ताच्या ऑफिसाचे उक्तावण केले. जितान जाहीरनामो लॉन्च केलो. उदका पुरवण, पॉवर सप्लाय, पोलीस स्टेशन, फायर स्टेशन, हेल्थ सेंटर आणि नोकर भरती ताचे टॉप लिस्टार. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हर नेता, हर नेता, हर नेता, हर नेता. हमारा नेता कैसा हो? जीत भाई कैसा हो? आयज आमचे इलेक्शन ऑफिस इनॉग्रेट जाल्ले आसा आनी तसोच आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज जाल्लो आसा. तशेंच आमचे सिम्बॉल जावन आहा मेणबत्ती, कॅन्डल. सो रिक्वेस्ट करता सगळे मांद्रे मतदारसंघाच्या वोटर्सांक की आमची सिम्बॉल जे आहा ते मेणवात जावन आहा कॅन्डल. सो तुमी सगळे जाण हे 23 एप्रिलाक जे इलेक्शन जातले बाय इलेक्शन तेका सगळे जाण मेणबत्तीक वोटींग करून भरघोस मतांनी निवडून दिवपाचे. फ्युचर स्टार्टींग म्हणल्यार सगळ्यात पयलीं कॉन्स्टिट्युन्सीन पॉवर सप्लाय आनी वॉटर सप्लायचे शॉर्टेज आहा ते आमचे फूल फ्लॅश प्रयत्न आसतले की जाता तितले बेगीन आमी हे प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करतले. दुसरी गोष्ट अनएम्प्लॉयमेंट. इलेक्ट्रॉनिक सिटीक आमचो जागो ऑलरेडी एक्वायर्ड जाल्लो आहा ते जाता तितले बेगीन आमी इलेक्ट्रॉनिक सिटी काम सुरवात करून जाता आमचे अनएम्प्लॉयमेंट जे आसा ते कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमी काडटले आनी जाता तितले घरांनी जॉब्स दितले. हे गांवांत जाता तितले ट्युरिस्ट येतात आनी हांगासर बेजीक हेल्थ फॅसिलिटीज ना. हेल्थ सेंटर्स आहात तेका अपग्रेड करपाची गरज आहा विथ 10 बेड्स आनी 24 hours डॉक्टर्स. ह्याचेर आमी जाता तितलो प्रयत्न करतले. तशेंच हांगासर आमचो मेजर रोल आसतलो की हांगासर ट्युरिस्ट बेल्ट आसल्या कारणान कितें तरी ट्युरिस्ट एक्टिविटीज जे जशे की लेझर शो, एम्युजमेंट पार्क अशे कितें प्रोजेक्ट्स हाडून ट्युरिजमूय वाडयतले आनी तेतून एम्प्लॉयमेंटूय क्रिएट जातलो आमचो. हे मेजर आमी स्टेप्स घेतले.
डिफरंट म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं हांवें क्लियर केला की हांगासर लिडर्स ना, आमी स्वताहून लोकांनी चूज केल्ले आहात आनी प्रत्येक गांवांनी आमी सांगले जे प्रॉब्लम्स जे समस्या आहात ते आमकां डायरेक्ट घेवन एप्रोच करपाचे आनी कामां करून घेवपाची. ताका लागून आमी आमचो नारो स्लोगन दवरला, हर नेता हर एक नेता. हेचो अर्थ इतलोच आसा की प्रत्येक जाण आपापलें काम आपूण स्वताहून घेवन येवपाचें आनी आपलें काम करपाचें. हे कंप्लिटली डिफरंट पयलींच्या पॉलिटिशियनाकून कंप्लिटली डिफरंट आमचे स्टेप आसतात. जायते लोक आसात, सगळ्या पार्टीचे लोक आसात आमच्या वांगडा आनी सगळ्या पार्टीक जे नॅशनल पार्टीज आहात तांकां विटलेले आहात, वाजल्ले आहात. कित्याक प्रत्येक टायमाचेर तेंच्यांनी जेका इलेक्ट करून हाडला तो कितें ना कितें तेंचे कडल्यान पॉलिटी हे मेळयले आसा. जशे आतां एक्स MLA आहा, ते एक्स MLAन काँग्रेसीन ताका इलेक्ट करून हाडलेलो आनी कोणाक ना सांगता विश्वासघात करून वोटर्सांचो विश्वासघात करून तो गेल्लो आसा. ताका लागून सगळी मांद्रेची जनता आहा ती दुखावलेली आसा आनी तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतलेलें, हे फावट पार्टी नाका, आमी इंडिपेंडंट वचपाचें. दक्षिण गोंयची शिवसेनेची उमेदवार राखी नायकान मडगांव शिवसेनेचो जाहीरनामो लॉन्च केलो. मायनिंग पॉलिसी, कसिनो फ्री गोवा असले इश्यू जाहीरनाम्याचेर घेवन राखी इलेक्शनाक देवला. आज जो आम्ही शिवसेनेतर्फे जो जाहीरनामो केला तातूंत आम्ही आमचे ब्रीद वाक्य आसा, गोंयकाराची शिवसेना, गोंयकार शिवसैनीक. फाटल्या 2 वर्सां भितर आमी गोंयकाराची शिवसेना म्हणून हांगा काम आमचें चालू जालां आनी आमी गोंयकारांचे निगडीत जे प्रश्न, हांगचे जे भुमिपुत्रांचे निगडीत जे प्रश्न आसा ते प्रत्येक प्रश्ना फाटल्यान आज शिवसेना खंबीरपणे उबी आसा. एज अ ओपोजिशनाचो जो पार्ट आसा तो आमी आज निभायत आयल्यान. जरी तरी आज आमचे लेजिस्लेटीव असेंब्ली भितरय आमचे रिप्रेझेंटेशन ना, तरी पूण आमी एज अ खंबीर ओपोजिशन म्हणून आज सरकाराचे जे इलिगलिटीज किंवा कितें अन्याय जाता ताचे विरुद्ध आमी आवाज उठयत आयल्या. मडगांव पालिकेचो चडसो स्टाफ इलेक्शनाच्या ड्युटीर. पालिके कडेन बॅकअप स्टाफ नाशिल्ल्यान सगळी कामां आडकली. टॅक्स, बाकीची बिलां भरपाक येतल्यांचे हाल. पालिकेचे कचेरेत चडश्यो खुर्च्यो खाली. एकलो आसना एक म्युनिसिपालिटी. आज खाली आम सिनियर सिटीजन येन बेजार जाले, एक काम जायना सारकें. येताय वयताय एक मनीस सारको आसना ड्युटी. कित्याक काम कितें जायना म्हणटा तुमी? काम ना न्हू, मनीस ना न्हू. एका इलेक्शनाक लायले, इलेक्शन ड्युटी गेले म्हणटा, इलेक्शन ड्युटी गेले केन्ना गेले, इलेक्शन ड्युटी गेले. इलेक्शन ड्युटीचेर इलेक्शन कमिशनराक घातल्या पळय आमची म्युनिसिपालिटी स्टाफ आहा, इवन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट स्टाफ आहा, सगळ्या पब्लिकाचे हाल बेहाल जाता. आतां रिक्वेस्ट एक आहा, नेक्स्ट स्टेजीर सुद्दां पब्लीक आमगेले ह्या न्ही इलेक्शन ड्युटी जाग्यार तुमी स्पेशल दुसरे स्टाफ घालपाचे. गार्बेज म्हणटा मेन आमचें. आतां प्रॉब्लेम कित्याक गार्बेज तो ड्रायव्हरांक तर वयले जाल्यार गार्बेज कलेक्शन कशें करपाचें. पूण ते बॅकअप सिस्टम आमकां ना ते भाशेन. जनरल लोक हें करता. 60% स्टाफ आहा तो आमगे इलेक्शन कमिशनर वयलो आहा, मोर दॅन 60%. हांव म्हजें रिक्वेस्ट केलें, जेन्ना तूं व्हरता तेन्ना कन्सल्ट करचें आमकां चीफ ऑफिसरा, बाबा तुगे रिक्वायरमेंट कितें आहा, एक्स्ट्रा आहा जाल्यार व्हरचो, नो प्रॉब्लेम. मॅक्सिमम स्टाफ वयलो आहा इलेक्शन कमिशन, काम कशें करपाचें. लोकसभा विधानसभा पोटवेंचणुकेची इलेक्शन एक्सप्रेस घेऊन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट, फॉलो करात प्रुडंट. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.